कोरींतकारांक पावलुचें दुसरें पत्र 9. गरजेवंत क्रिस्ती भावां भयणींक आदार. आमच्या भावां भयणींक आदार दिवचे विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरजूच ना, कित्याक तुमची उर्बा हांव बरी वळखतां आनी तिचे पासत मॅसेडोनियकारांक हांव तुमची व्हडवीक सांगीत आसां. अशें म्हणून गेल्ल्या वर्सा तावन आकाया तयार जाल्या आनी तुमचे उर्बेन दुसऱ्या जायत्या जाणांची उर्बा वाडल्या. तुमचे विशीं आमी केल्या ती व्हडवीक पोलकी न्हय म्हूण दाखोवंक ह्या भावांक आमी धाडल्यात. तुमी तयार आसतल्यात म्हूण हांवें तांकां सांगलां. म्हणटच तुमी तयार रावात. अशें कांय मॅसेडोनियकार भावांक घेवन हांव थंय पावोन तेन्ना तुमचीं दानां जमोवन तुमी अजून तयार नात म्हूण तांणी दाखयलोलें म्हाका नाका. विस्वास दवरल्या उपरांत अशें घडलें जाल्यार केदी लज म्हाका. खरें म्हणल्यार तुमकांय केदी लज. ह्या पासत म्हजे फुडें तुमचेशीं वचात म्हूण ह्या आमच्या भावांक हांवें विनोती केली. थंय वचून तुमी बासायल्ल्या 2 दानांची वेवस्था तांणी करून दवरची हें म्हाका गरजेचें दिसलें. हे भाशेन तुमचीं दानां तुमचे कडलीं ओडून काडलोलीं जावचीं नात, पूण कुशे मनान केल्लें समर्पण. 2 दानांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद. सांगता तें मनांत दवरात. जीं कोण थोडें वोमतात तीं थोडें लुंवतात आनी जीं कोण चड वोमतात तीं चड लुंवतात. आपणें दिवूंक थारायलां तें जण एकल्यान दिवचें, तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण न्हय, कित्याक जीं कोण हांसत्या तोंडान दितात तांचो देव मोग करता. तर सगल्या देण्यांनी तुमकां सुभापणान भरूंक देवाक थांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरज तितलें मेळटलें आनी त्या भायर जिनसाच्यो बऱ्यो कोन्यो करूंक तुमकां भरपूर उपाय आसतले, कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. सदोल हातान तीं दुबळ्यांक वांट्टात, तांचें बरेंपण तगतलें सदांकाल. देव वोंप्याक बी आनी तांकां पोसूंक काण जेवण दिता. तोच तुमकांय सुभापणान बी दितलो आनी तुमच्या उदार मोनाचीं फळां वाडयतलो. सगले वाटेन ग्रेस जावन तुमी सगले तरेन उदार जावंक पावतल्यात आनी अशें आमचे उदेशी घेतलोल्या तुमच्या 2 दानां पासत खूब लोक देवाक दिनवासूंक पावतलो, कित्याक ही देवाची भोक्तीन केल्ली पेल्याची सेवा. न्हयच आमच्या भावां भयणींच्या गरजांक पावता, पूण जायत्या लोकांची दिनवासणी देवा मुखार चडशी करता. हे तुमचे सेवे वरवीं आपूण कोणाचीं पाटलावदारां तीं तुमी दाखोवन दितात आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुमी कशें मानून घेतलां तें पळोवन आमचीं भाव भयण देवाक वाखाणटलीं. तशेंच कितल्याय उदार काळजान तुमची देणी आपणाक वांटूंक दितात आनी हेरांकूय पावयतात ताचे पासत तीं देवाक महिमा दितलीं. देवान तुमकां इतलो मोग दाखयला देखून तीं सगळीं तुमचे खातीर प्रार्थना करून आपलो मोयपास तुमचे ताईन दाखयतलीं. देवान आमकां केल्लें देणें उतरांनी उच्चारूंक जायना. असल्या देण्यां खातीर देवाक दिनवासुया. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.